जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडले आनी ह्या 12तले ते एक जण ताका चड मोगाचे आनी लागशिले. सिमांव, ताका उपरांत जेजून पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जुवांव आनी जाकोब. आनी ह्या तेगां भितर जुवांव जेजूक चड मोगाचो हें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. जाकोब आनी जुवांव दोगूय जण भाबाव आनी तांची आवय आपल्या ह्या दोगा पुतांक घेवन जेजू लागीं येता. पूण मार्कूच्या वांजेलांत 10 आमकां वाचूंक मेळटा, आवय येना, हे दोग जाण भाव जेजू लागीं येतात. आवय आयिल्ली जावं वो फकत दोग जाण भाव आयिल्ले जावं, पूण आयले न्ही. कित्याक आयले ते संवसारी चिंतपाचे आसले. देखून जेजू लागीं येवन तांची आवय आपल्या पुतां उजेर कितें मागता जेजू लागीं, तुज्या उजव्याक एकल्याक आनी तुज्या दाव्याक एकल्याक म्हज्या पुतांक तुज्या राजांत बसय. म्हणजे तिचे तकलेन कितें आसलें, जेजू आतां राजा जातलो, ताच्या हातांत पदवी येतली, म्हणटच एकलो दाव्याक आनी एकलो उजव्याक जर बसले दोग जाण पूत, म्हाकाय मान मेळटलो, असलें चिंतप तें आवयचें आसलें. तातूंत कांय चूक ना, कित्याक आवयो अशेंच चिंततात, संवसारी चिंतपाच्यो आसतात. पूण जेजू कितें सांगता तें तांकां कितलें समजलें, समजूंकच ना जायत. जेजू सर्गींचेर संवसारी राज स्थापन करूंक येवंक ना, ताका हांगा संवसारी पदवी नाका. तो बापाचें राज ह्या संवसारांत स्थापूंक आनी परगटूंक आयलोलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा, तुमी कितें मागतात तें तुमकांच खबर ना. जे त्रास हांव सोसूंक वेतां ते सोसूंक तुमी तयार आसात? ते म्हणटात वय आमी तयार आसा. जेजू म्हणटा, तुमी तयार आसतीत, पूण म्हज्या उजव्याक आनी म्हज्या दाव्याक कोणें बसूंक जाय तें म्हज्यान ठरोवंक जायना, तें बाप ठरयता. ह्या दोगा भावांनी जेजू कडेन येवन कितें विचारलें तें आयकून हेर 10 जाण तांचेर रागार जाले. तेन्ना जेजू तांकां सगळ्यांक आपयता, 12 जाणांक आपोवन सांगता, समजणी दिता. पळय, संवसारी चिंतप वेगळें, संवसारांत भरती आसा, प्रमोशन. चिंतुया, हांव पुलिशेन जॉयन जाता, एक सादो कॉन्स्टेबल, मागीर म्हाका भरती मेळटा, हांव जाता हेड कॉन्स्टेबल, उपरांत हांव जाता असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, मागीर सब इन्स्पेक्टर, मागीर पुलीस इन्स्पेक्टर, मागीर डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस, मागीर सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस, मागीर IGP, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, मागीर हांव जाता डेप्युटी डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, आनी ताचे उपरांत एडिशनल डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, आनी शेवटी हांव जाता DGP, डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस. अशी भरती, प्रमोशन. जेजूच्या चिंतपान, जेजूच्या राजांत भरती ना, प्रमोशन ना. जेजू म्हणटा, तुमचे मदें कोण वर्तो जावंक सोदता ताणें ल्हान जावंक जाय, कोण व्हड जावंक सोदता ताणें तुमचो चाकर जावंक जाय. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, मनशाचो पूत म्हणजे आपूण सेवा करून घेवंक येवंक ना, सेवा करूंक आयला म्हणटा जेजू. ह्या जुवांव आनी जाकोबाच्या चिंतपा विरोध आमी सांत इनासाचें जिवीत पळोवया. वय, तोय संवसारी चिंतपाचोच मनीस आसलो, पूण तें सगळें ताणें सोडलें
आनी एक पावटी ते सोडतच ताणें पाटी वळोवन पळयलें ना. तो फुडें गेलो एकदम सादें जिवीत. आतां ताच्या आंगार कितें आसा? दाट तें खरकस साकाचें एक लांब लोप कसो, पांयांक झरलोल्यो तुटलोल्यो वाणो. आतां तो जेरुजलेमांत आसा. ताका थंयच रावूंक मन आसलें, पूण ताचे कुमसार आयकल्ल्या पाद्रीन ताका सांगलें, ना तुवें हांगा रावूंक जायना, कित्याक हांगा झूज चलता, तूं पाटी वच. मन नासतना इनास पाटी वचूंक भायर सरता. पूण जेन्ना तारवाचेर प्रवास करूंक जाय, थंय येता 3 तारवां आसलीं. एक तुर्कांचें मुसलमानांचें, आनी एक आसलें एका क्रिस्तांव मनशाचें व्हडलें तारू, आनी एक क्रिस्तांव मनशाचें एक ल्हान तारू आसलें. मुसलमानान ताका लागीं घेवंक ना. ताका म्हणलें, तूं जर इतलो भाग्यवंत मनीस, तुज्यान उदकान चलोवन दर्यांतल्यान वचूं येता. दुसऱ्याय त्या क्रिस्तांव मनशान आपल्या व्हडल्या तारवार हाका घेवंक ना, कित्याक ताजे कडेन दुडू ना, फुंक्याक कोण व्हरतलो. पूण त्या तिसऱ्या तारवाच्या कोपितान ताका घेतलो आनी 3 तारवां बंदरासून सुटलीं. पूण सांज जाताना वादळ जालें. तें पयलें तारू बुडलें आनी सगळें मेलें. दुसरें तारू तेंय बुडलें, पूण तें वाटावलें. हे तिसरें ल्हान तारू आसा पळया, तेंय वादळाक सांपडलें, पूण तांकां कांय जालें ना. ते येवन वेनिसाक पावले. आनी इनासाक एक अणभव जालो, देवानूच म्हाका राखलो. आतां पळया, 3 तारवां, 2 व्हडलीं, एक ल्हान, तोच दर्या, तेंच वादळ. 2 गेलीं, तिसरें बरे भशेन पावता. देवाचो अणभव इनासाक परत्यान परत्यान जातालो जिवितांत. तो बदल्लो. मागीर वेनिसांत आयलो. थंय ताका त्रास. कांय तरणाटे ते लागीं आसल्या माद्रींच्या कोवेंतांत वचून त्या माद्रींक त्रास करताले, कितें कितें उलयताले तांचे आड. हाणें वचून माद्रींक सांगलें, त्या तरणाट्यांक तुमच्या कोवेंतांत भितर घेवं नाकात. माद्रींनी तशेंच केलें. ते तरणाटे रागार जाले आनी सूट घेवंक तांणी इनासाक बरोच मार घालो. इनास घायेलो. कोणें तरी ताका वाटायलो. पूण इनासान कांयच तक्रार केली ना. ताणें तांच्या पासत मागणें केलें, भोगशिलें ताणें तांकां. आनी आमकां अशें वाचूंक मेळटा, जो त्या तरणाट्याचो फुडारी आसलो तो इनासा लागीं येवन माफी मागता, तो बदलता. तो एक बरो मनीस, एक बरो क्रिस्तांव जाता. हें सगळें कित्याक घडलें? खालतीकाय. इनासा कडेन खालतीकाय आसली, दुबळीकायूय आसली. आनी देवाचेर आपलो पुर्तो विस्वास दवरून देव दाखयता ते वाटेन हांव चलतां. ती कसली जावं वाट मागीर, ह्या चिंतपाचो इनास आसलो. आमी आतां ह्या दिसांनी सांत इनासाचें नोवेन करता. आमी ह्या चिंतपाचें जावंक जाय. वय, संवसारी चिंतपा प्रमाणे थंय भरती आसा, ती आसूं. पूण आमच्या धर्मांत इगर्जेंत आमकां भरती आसूंक जायना. पूण आसा न्ही, ह्या चिंतपाचे पाद्री आसात, माद्री आसात. पयलो पाद्र कूर, आतां उलयता देसी पाद्र कूर, मागीर कोपेलांव, नाजाल्यार विगार आसलो, कूर जायना खंय. कित्याक जायना? ना जायना. पळया. आनी मागीर अशें, मागीर कॅनन, बिस्प अशें भरती. हें चिंतप
धार्मिक पाद्रीमध्ये ना, रिलिजियस पाद्रीमध्ये ना. आता हे बासिलिकेचो रेतोर आसा, तो वडील. चिंतुया कांय वर्सांनी ताची बदली जाली, ताका कितें भरती प्रमोशन मेळटलें? ना, तो सादो जेद्वीत, आमच्या भाशेन सादो जेद्वीत जावन तो सेवा दितलो. जेद्वितांक भरती ना आसूं नये, आनी त्या चिंतपाचे जर कोणी जेद्वीत आसात तांणी जेद्वीत संस्थेंत रावचें न्हय. हें हांव स्पश्ट सांगतां. आमी आसांव जेद्वीत सेवा करूंक, सेवा करून घेवंक न्हय. कित्याक आमी इनासाचे पाटलावदार आनी इनास जेजूचो पाटलावदार. म्हणटच आमी जेद्वितांनी इनासाची देख घेवन जेजूचो खरो पाटलाव करूंक आनी सदांच लोकांची सेवा आनी ती खरी बरी सेवा करूंक तांचे पासत आमी ह्या मिसा वेळार मागुया आनी आमचे पासत आमी मागुया.